Hello guys, कशे आहेत तुम्ही सगळी? वेलकम बॅक टू माय चॅनल प्रियाज लिटल वर्ल्ड. समजता सगळी बरी आहे म्हणून. सो आयज म्हळे मटन बिर्याणी करूया रेसिपी. सो ती हांव शूट करतलें आनी तुमकां शेअर करतो. सो चोया आतां कितें करपाचें आनी कितें कितें इनग्रेडियंट्स जाय ते. ओके, सो एक्चुअली ते पिटर करता कित्याक म्हाका व्हडलेशी कळना. सो पिटर करता. सो हांव तेका हेल्प करतलें शूट करपाक तेगेलें तें करता तेन्ना. सो दाखयता तुमकां तेणें कितें कितें घायलां आनी कितें कितें केलें तें. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो बिर्याणी करपाचो मटन घेयला 2 kg आनी तेका सॉल्ट घायला एज पर युअर टेस्ट. ओके, कितको जाय ते. आनी सो हे थोडे मसालास तितून वयतले मटना. सो हांव हे सगळे इनग्रिडियंट्स न्हू एक सायडीन एक बरोवन हांव घातलें. ओके, सायडीन. सो तुम ते प्रमाण तुम घेयात. ओके, सो हिंग न्हू हांव बिर्याणी मसाला इन्क्लूड करूं विसरलें. सो तो हांव कितू तो हांव मागीर तेजे बराबर घातलें. ओके, आतां ते सगळे ते मसालास थिंग दाखयलो न्हू ते सगळे आतां तितून घालपाचे मटना हितू. ओके, आनी बरें मिक्स करून घेवपा ते. आनी हितून हांवें न्हू हेचो चार म्हळ्यार 2 लिंबू घेयले. सो ते आतां तितून घालपाचे. सो हेचे ऑलरेडी मास मॅरिनेट बी जाल न्हू ऑलरेडी काल केलोलें मॅरिनेट. सो आतां रायस करपाक दवरला. हेचो रायस करपाक दवरला म्हळ्यार वॉश केला हेचो रायस आनी वॉश केले ते हेचो आनी सोक करपाचे 20 मिनट्स. ओके, सो हांवें हेचो 1 कप घेयला अशें करून मोको हेचो अशें करून कडा हाडलोलें हेचें. सो 500 ग्रॅम ते. सो ऑलमोस्ट 1 कप हाफ किलो अशें. सो 3 घेयले न्हू रे. सो 3 घेयले तेणें. ओके, सो 1.5 किलचे रायस. ओके, आनी ते आतां 20 मिनट्स सोक करपा दवरपाचे. हेज न्हू आतां हांव बारीक चॉप करतलें. ओके, जिंजर घेयला हें 2 इंचचो आनी सो 12 गार्लीक क्लोव्स घेयले आनी 1 ग्रीन चिली घेयले. ओके, सो फायन चॉप करतो हेजें. सो चॉप करपाक गेलेलें जालें ना, चड बारीक जायना आसलोलें. सो हांवें कितें केलें धाकटें मिक्सरान घायलें चोय आनी पेस्ट केलें तेजो. ओके, आय मीन चॉप केला मातशें, सारको पेस्ट एस केलो ना, मातशें दवरला चोय अशें करून चोय. ओके, तेचो उदक दवरलां बॉयल करपाक टू डू द रायस. ओके, सो हतको दिल म्हणटरी दाखय तुमकां मागीर कितें घालता. सो हेचो उदक मातसो हतको येवपा जाला आनी तितून हांवें हाफ न्हू 1/4 हाफ असो हांवें लायम घायला कट करून. सो तेका मागीर ते रायसा बरो फ्लेवर येवपा. ओके, आनी कितें इनग्रिडियंट्स घाता ते मागीर सांगता तुमकां. सो उदका हतको येयलो चोय. सो आतां तितून मिंट आनी कोरिएंडर घायला चॉप करून. 7 ब्लॅक पेपरकॉर्न्स. ओके, एड केले तितून आतां 1 कितें म्हणटा तेका स्टार एनीस, हाफ टेबल स्पून शाही जिरा. ओके, आनी हेचो 1 पत्री घाता. ओके, धाकटो घायला तेणें 3/4 तेचें जायफळ घायला आनी 2 ब्लॅक कार्डमम घायलेचे आनी सिनेमन स्टिक घायलेचे. ओके, 1.5 इंच. सो क्लव्स एड करतली 8 to 9. ओके, आनी ग्रीन कार्डमम एड केले पळय 3 पीसीसचे. ओके, सो 3 to 4 बे लिव्स एड केले. ओके, आनी आतां सॉल्ट घालपाचे एज पर युअर टेस्ट आनी तुम क्वॉन्टिटी कितून घेता ती. ओके, 2 टेबलस्पून घी एड करतली. ओके, सो व्हडलें घेयला स्पून ते 1 टीस्पून. सो हाचो तो पेस्ट केलो न्हू जिंजर गार्लीक आनी चिलीचो तो एड केला. ओके, सो 5 मिनट्स असते बॉयल घेवन ती आनी मातसो आनी मागीर आमी तितून रायस एड करता. सो 5 मिनट जालो हेचो आनी बरो हतको येयला आनी आतां तितून ते रायस एड करपाचे. ओके,
सो 70% पासून कूक करपा ते ओके. सो मागीर दाखयता जालें म्हटलें मी ते सगळें काडटा ओके. ते घायलो ते स्टायनीज आनी बे लिव्स एंड रायस घायल म्हटलें मागीर ते काडटा ते चडूय हें जाता हें जाता न्हू होल स्पायसीस सगळें काडटा ओके. रायस जाता म्हळ्यार हें दाखयता तुमकां. हें मटना जाय पडटलें ओके होण्णा. सो कांदे घेयले 4 घेयले आनी अशें करून लांब कातले आनी 4 चिलीज घेयले ग्रीन अशें करून स्लीट केले आनी 4 टोमॅटोज अशें करून स्लायस केले आनी हें मागीर वयल्या लायक वयल्या घालपाक कांदा आनी पटेटो हांव बेश्टे शॅलो फ्राय करतले हे आनियन आनी ते 2 आनियन घेयले 2 पटेटो घेयले अशें करून आनी हें बारीक चॉप केलें मिंट आनी कोरिएंडर. सो ती थोडी मटनाकूय वयतली आनी मागीर वयर टॉपिंगाकूय वयतली वयर घालता हें करता ओके. सो मागीर दाखयता तुमकां कितको ती. सो हेचे जालें रायस 70% कूक जालें. सो आतां आमगे मटना ग्रेवी रेडी करुया ओके. सो 2 टेबल स्पून शे हांवें ऑयल घायला ऑलिव्ह ऑयल घायला. तुमकां जाय जाल्यार तुम केसो यूज करताय ते तुमकां घायल्यार जाता ओके. आता 2 टेबल स्पून आमी घी ऍड करतली. सो आता तितून आमी ते व्हडले स्पून असो पेस्ट केलो न्हू जिंजर गार्लिकाचो तो ऍड करता. तो बरो भाजून घेवया तो. सो तेच बरो तो रॉ स्मेल आहा चोय तो वचपाक जाय. आता आमी तो आनियन स्लायस केलो न्हू तो ऍड करता ओके. सो तो बरो ब्रावन जाव पासून बरो सॉफ्ट जाव पासून बरो भाजून घेवपाचो ओके. सायडीन होण भाजत म्हळ्यार मगे आनियन बी फ्राय करून घेवया. सो तो बेश्टो फ्राय करता. तुम जाल्यार डीप फ्राय करूं जाता. इल्लेशें ऑयल घायला ते मागीर ऑयल वेस्ट जाता तेका. सो अशें करून फ्राय करून घेतलें आनी पटेटोजी बी हांव अशें करून फ्राय करून घेतलें ओके. सो बॅक टू आवर हॉर्न आनी आतां आमी ते टोमॅटोज आनी चिलीज ऍड करुया ओके. तेय बरें भाजून घेवया. तितून तो मिंट आनी कोरिएंडर आहा न्हू तें ऍड केलां आनी वतून मिक्स करून घेवपाचें. सो आमगे हॉर्न बरें जालां पळय आनी आतां आमी ते मटन हें केलो न्हू मॅरिनेट केलो न्हू ते आमी तितून ऍड करुया आनी बरें सॉफ्ट जाव पासून कूक करुया ओके. सो हितून इल्लेशें उदक मागीर मिक्स करून तितून घालतली ओके. चडूय घायना काय ओके. आनी तें बरें जाय न्ही सॉफ्ट मागीर दाखयता फुडलो प्रोसिजर. सो 1 टेबल स्पून शुगर ऍड केलो ताणें ओके. 2 टेबल स्पून कर्ड ऍड करतले ओके. सो हिंगा रायता केलेलो हांवें कॅरट घायलोले आनियन टोमॅटो आनी चिली पेपर सॉल्ट आनी कोरिएंडर इल्लो मागीर वयल्यान घायलोलो. सो हेचें जालें मटन. सो तुमकां जाय जाल्यार लेयर करूं जाता लायक एक लेयर रायस घाल एक लेयर मटन घालूं जाता. बट आमी घरा कडेन वता सो तेका लागून आमी डायरेक्ट घातली वयल्या आख्खो रायस ओके. मातशें दाट जावपाक जाय आनी मातशें गोदूताय आनी मागीर घातना दाखयता तुमकां. सो दाट जालें आनी हेचो रायस ऍड केला ओके. ते वयल्या हें करपाचें. आमी कलर बी कांय ऍड करुना ओके. तुम जाय जाल्यार तुम करूं जाता बिकॉज वी डोंट लायक टू ऍड कलर्स ओके. सो आमी अशी हातोली. सो आतां तें धांपपाचें आनी 5 to 7 मिनट्स अशें कूक करून दवरपाचें ओके. सो तेज्या पयलीं हांव वयल्यान कितें गार्निशींग करपा तें कोतां दाखयता तुमकां. सो आतां तेजेर आतां कोरिएंडर आनी ते मिंटा आहा न्हू ते पयलीं ऍड करुया अशें करून. इल्लोसो लायम स्क्वीज करता हाफ एसो ओके.
तेका विचारपा पडटा मातशें कित्या म्हाका काय कोणा बरी बिरयानी करूं सो तेगे वे सो तेका लागून तेका विचारूं पडटा कितें कितें तें घालूं तो आनियन फ्राय केलो न्हू सो तो अशें करून स्प्रेड करून घाली आनी आतां पोटेटो जाय ते भाजलो न्हू फ्राय केलो न्हू सो ते अशें करून प्लेस करी आनी तुमकां जाय जाल्यार वयल्यान न्हू बॉयल करून आनी सॉरी एग अशें करून घालूं जाता स्लायस करून अदरवायज फ्राय करून घालूं जाता ओके सो आमगे मातशें चड आयटम जाता न्हू आम घायल ना ओके सो हेज्यातलें हांव तुमकां फायनल लूक मागीर दाखयता न्हू मातशें ती कवर करून दवरल्या ओके सो 5 to 7 minutes अशें दवरल्या पुरो सो इट्स रेडी आहा बिरयानी ओके सो केश लागोल ती सांगाय तुमकां केस दिसोल तें सो तुमी ट्राय कराय आनी म्हाका सांगाय केस जाता ती ओके सो हेचो हात मेळटा तुमकां आनी हांवें मुगे व्हिडिओ एंड करतलें सो व्हिडिओ एंड करचे पयलीं न्हू मुगे हांवें दिसा रेसिपी घायलो न्हू 3 days ago सो इतलो लायक व्यूज मेळ्ळे म्हाका आनी इतले कमेंट मेळ्ळे सो थँक्यू गायज एवरीवन ईच एंड एवरीवन जे कोण म्हाका कमेंट बी केले तांकां आनी थोडेशे शाउट आउट्स घेता हांव ते व्हिडिओची जायत जाणांनी कमेंट केली सो हांव थोडेशे नांव घेता ओके So first is enjoy your present life. Then is Fatima Fernandez, Clara Almeida, Immaculate Fernandez, Goan Culinary. Then is Rina Lien Rosario, Sahil Desai, Maria Pereira, Amchi Goan Famil. Then Goan couple. Rosina Mascarenas, Tori Cardoso, Fernandez family, Juanita da Silva, Larina Martins, Vinita Kira Soikaswad. Okay, sorry, wrong now. Then Venecia Cohen Blogs, Regina Fernandez, Selena Cabral, Kezia Combs, and Maggie Fernandez. So thank you guys तुमकां तू कमेंट केल म्हूण ते व्हिडिओचे आनी जायतो हें दिल मोग दिल एंड आनी तुम तरी मुगे बिरयानी लायक जाली मटनाची जाल्यार प्लीज म्हाका लायक कराय शेअर कराय आनी म्हाका कमेंट करून सांगाय ओके इसरो नाकाय कमेंट करपाक आनी जे कोण म्हाका सब्सक्रायब केले तांकांय थँक्यू आनी कोण फ्युचराक कोतोय तांकांय थँक्यू and Ishiko mak support kori traoy and till then I'll take care and I'll see you all in the next vlog and bye bye good night see you all in the next vlog.